मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इश्टानो, आयच्या माणकम मोत्या कार्यावळींत तुमकां सोमेस्तांक माये मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयज हांव कालापुरा ह्या गांवांत आसा. ह्या गांवांत एक म्हालगडो मनीस जाणें कोंकणी पासत जायतें कितें केलां. खरें म्हटल्यार ताका म्हालगडो म्हणचे सुवातेर एक तरणाटो म्हणूं येतालो, कारण 80 वर्सांचे पिरायेर पर्यंत तो एका तरणाट्या परी ह्या कोंकणी पासत वावुरता. कालापुरा म्हटलें कांय ना, जायत्या जाणांक समजलें. होय, ब्राझीन सोआरेसाचीच गजाल कोत्ता हांव. ताचे बरोबर आयच्या ह्या कार्यावळींत तुमकांय येवकार दिता आनी खेरीतपणी ब्राझीन बाब तुकाय माये मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. तुकाय माये मोगाचो म्हजो खेरीत येवकार. ब्राझीन बाब, खरें म्हटल्यार तुज्या आंगांत जायते गूण आसात. म्हणटच जायते फावटी खंयचोय मनीस आपले गूण आपल्या तोंडान सांगना, पूण ह्या कार्यावळी पासत थोडें भोव तुज्या पदरांतलें तुवें भायर काडचेंच पडलें. हांव एक ल्हान मनीस, सामको ल्हान आनी गरीब घराब्यांतलो. पूण पयल्या म्हजे कडेन जे इस्कॉल शिंकपाक पयशे पासून आसून नासले, बूक हाडपाक पासून खूब त्रास काडले हांवें भुरगेपणार. आनी भुरगेपणार म्हाका इस्कॉल पासून सोडचें पडलें. कित्याक हांव सोलफा शिकलो तेन्ना इगोजेचें इस्कॉल जाणा तूं, पारोक्याल इस्कॉलान सोलफा शिकलो. आंच नासतालो. मागीर सोलफा शिकल्या उपरांत बरोवन सोलफा दिवंक लागली. मिस्त्री दिली, ती शिकलो. रेबे काड सांगलें म्हाका मिस्त्रीन कोतान. तेन्ना म्हाजे कडेन पांय कडेन म्हाज्या गोडोन आहलें. कित्याक तेन्ना 50 रुपया म्हणलें ते व्हडले 50 रुपया पांय कडेन ना जालें. हांवें इस्कॉल सोडलें आनी मागीर हांव दर्जेपणाक गेलो. दर्जेपण शिकोंक गेलो. दर्जेपण जायतो ते 2-3 वर्सांचें केलें दर्जेपण. तें सोडलें. हे जायत्यो सिरिसी केल्यो हांवें. मॅकानीक केलें, मागीर तो हें पण केलें जायत्यो तें. मागीर हांव लॅबान गेलो. डॉक्टर मनोहर परत तांबा हाचेर, तितून आसतेन लॅब म्हणून. थिंगा हांव खूब शिकलो आनी थिंगा म्हाका सकाळचेंच काम पडटालें. तें सकाळचें काम जालें म्हणटच हांव फ्री आसतालो. तेन्ना हांव वाचपाची म्हाका चड रूच लागली. कोंकणी पत्रां पत्रां येता भोवमानशीं तितलीं हांव पत्रां घेतालो. म्हणजे म्हाका पयशे उना जाल्यार हांव मुद्दम वचोन हाडटालें तीं. तेन्ना पयशे चडशे 10 रुपया 10 पयशे, ते 2 आणे इतले. तेज्या वयर पडनासले पळय पेपरांक आतांच्या भाशेन. हांव ती पेपरां हाडी, वाची आनी दवरतां सगलीं सांबाळून. हे कुडको पासून कोंकणी पत्राचो पिड्ड्यार करून आहलो. करता करता म्हाका अदीक मोग लागलो. तियात्राचे हँडबिलां उडयतालीं न्हू आदीं मोटरांनी भोंवोन आनी हँडबिलां उडयता. डावन वचत ती एकठांय करप, ती हाडून दवरप घरा सगलीं. हाडून पेटीन दवरलीं जायतीं. खूब आहलीं, बरी व्हडली पॅट भरली. जालें दवरता चडान. आनी ती आतां मजा कही. कित्याक म्हूण नाका हांव ती आतां सांबाळलें कितें करतलो. एक दीस तांकां पोंदच्या नांवाची लागून जायती पिड्ड्यार जाली म्हाजी. मागीर बरी आहा ती काडली आनी दवरली. मागीर म्हाका कळ्ळें की हेची केन्नाय तरी कोणाकूय तरी उपेग जातलो म्हूण. आनी ती सांबाळीत रावलो. सांबाळीत खूब सांबाळलीं. पयलीं पिड्ड्यार जालीं थोडीं. ती हेचे पिंजांची काशीन आहली. मागीर ती हांव बरें वस्तू बऱ्यो सुवातेर दवरूंक लागलो. आनी आयज म्हाका कडेन 1000 वयर हँडबिल आहा. 1000 वयर आहा, उणीच ना. ह्यो फायलीच म्हाज्यो 12 आहा. एक 100 हें आहा हँडबिलां. ती मागीर तुमकां हांव दाखयता. हँडबिलां म्हणटालो, ही हँडबिलां कितलीं वर्सां लागलीं तुका ही सगळीं सांबाळूंक? म्हणजे हांव 53 सावन सांबाळीत आहा. आनी आतां मेवता तितलीं हांव हाडीत आसता. खंय जमनी लागून पडला जाल्यार हांव सायकलीन चलता आसतना आहा जाल्यार देंवतालो आनी काडीन. हांव चडसो सायकलीन भोंवतालो. आनी ती म्हाका मेवलें हाडून घरा दवरप. मागीर तें बांदून दवरप. मागीर हांवें कितें केलें, ती आतां हाडलें एक प्लास्टीक पोतयेन घालूंक लागलो.
पोतयेन घालता घालता मागीर कोणें म्हाका म्हणल्यार ती कित्याक हें करिना रे लॅमिनेट करना आपूण म्हणल्यार तुका लॅमिनेट करूंक पयशे दिता. हांवें म्हणलें लॅमिनेट करूंक पयशे ना म्हाजें हांवें जालें लॅमिनेट केलें म्हणलें तें कित्याक गोंयाक काडूंक जाय जाल्यार मेळचें ना म्हणून एकल्यान म्हाका म्हजो फ्रेंड आसलो मानेर फेर्नांदीस म्हणून तो म्हणल्यार तुका आपूण हें धाडटा कवरां धाडटा म्हणल्यार असलीं आनी तेणें म्हाका 300 कवरां धाडलीं खूंय कुयट सावन आनी तेजो चेडो घेवन येयलो आनी तेन्ना तेजी ही कवतां पळय धाड पळय ती तेणें धाडली. त्या उपरांत मागीर म्हाज्या चेड्यान जायतीं हाडलीं हाडून दिली फायली हाडून दिली चेड्यान म्हाका म्हाज्या मागीर हांव अशें घालीत रावलो हांव. तियात्रो म्हणून जायतेंचेर दिश्टी पडटा हांगासर आमी पळयलें जाल्यार तियात्रो म्हणजे आदीं तियात्रो म्हणटाले पुर्तुगेजीन तियात्रो म्हणून तियात्र हें पण उतर पुर्तुगेजीन पयलें आनी आमचे भाशेन अशें तियात्र बरयताले. तर आनी पुर्तुगेज टायमार कितें आहलें 2 भासांनी गोंयचें पडटालें तियात्रूय एका वाटेन गोंयचें पडटालें आनी पतें तें पुर्तुगेजीन गोंयचें पडटालें आनी विजाचो पेरो सिसूर म्हूण आसता तेका सिसुराक धाडूंक जाय बेश्टें तुका छापूंक मेळना जालें हँडबील सेन्सर जाल्या उपरांत सेन्सर जाल्या उपरांतूच तुका सारकें सांगूंक एक छापून पयलीं तेंका व्हरोन दिवपाक जाय आहलें. उठ गोंयकारा हो कोणाचो तियात्र? फादर फ्रेडिकोस्ता. म्हणटच सगल्यो तुज्या लागीं सगळें चडशें तुज्या लागीं आसा? हो प्रिजांत लगोट हो तियात्र रेजिनाल्ड फेर्नांदीसाचो आदेश करच्या वेळार एक कार्यावळ केल्या तेणें हो हेणें बरयलो कोण आमचो बोनावितरान आनी ते दिसाक हो हें केलेलो वर्सा दिसा तेच्या हो सोत बावार्थ्याचें हो आमचो लेंबडो सांतान मिंगेराडाचो डायरेक्ट केलेलो कीड बॉक्सरान रिंकारी जावं जॉन क्लार्क. पूण हें सगळें सांबाळून दवरपा फाटलें कारण कितें? ती म्हाजी हॉबी. तुवें कितें तरी तुका मेवतलें हाची अपेक्षा? ना 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 म्हाका उमेद ती. पळय आतां ह्यो सगल्यो फायली फकत तुज्यो ह्या हँडबिलांनीच भरल्यात. होय. ह्या हँडबिला मदलें कोणाचें हँडबील तुका म्हणजे खंयचो तियात्र तुवें जो पळयला तो तुका चड आवडलेलो? चड आवडलेलो तियात्र म्हणल्यार म्हाका म्हालगडो पूट फुलगडो मास्टर वाजाचो. कित्या पासत आवडलो? तितून जायतेंच बरें आहलें आनी कांतरांय बरीं आहलीं म्हालगडो पूट फुलगडो. दुसरो दूख तियात्र प्रेम कुमाराचो इतलो बरो इतलें तेणें पयलें स्टेजीर हेचेर दाखयलें तशें आनी कोणें दाखोवंक ना पयलें. तुवें केन्ना तरी तियात्र बरयला? होय हांवें 3 तियात्र बरयल्या. तुवें तियात्र बरयल्यात तांचीं नांवां? म्हाजें बरयला तो पयलोच बरयलो तो मोगाचो शेवट सिमित्रीन तो हांवें सांताक्रूज दाखयलो 1966 मायाचे सोयेर. मागीर दुसरो हाका बरयलो हांवें तो 1970 असोच तो कोण तो कोणी तो मागीर आज बरोवप हेचें आहलें कॉम्पिटिशन आहलें आमच्या तियात्रिस्तांचे संस्थेंत तेका हांवें ती आज बरोवप धाडलें जायते जाणांनी धाडला पूण तितून म्हाका 2nd प्रायज मेळ्ळो. तेन्ना म्हाका खूब खुशी भोगली पयलेच तियात्राक दुसऱ्या तियात्राक म्हाज्या हें मेळ्ळो प्रायज मेळ्ळो. मागीर तिसरो तियात्र बरयलो हांवें भुतांचें गोर पूण तो म्हजो तियात्र एकल्यान येलो आनी म्हाका म्हणल्यार तुका डायरेक्टर बरोवपी घालता आनी डायरेक्टर आपूण रावता बरें म्हणलें हेणें हँडबील छापता आसतना बरयलें डायरेक्टर आपूण घालें आनी म्हाका सेटींग म्हूण घालो. म्हाका खूब राग येयलो पूण हांव पासियेंस काडलें कित्याक तो म्हाज्या बारान काम करतालो. त्या काळार जीं कांतारां तुका सोल्फा तूं जाणा आसलो पूण म्हाका एक सांगता तुका ट्यून दिवपाक म्हाका कळना. हांव कांतारां हें कोत्ता कंपोज कोत्ता आजून पासून म्हाका ट्यून दिवपाक कळना. हांव सोल्फा हें काडटा उतरां काडटा आजून हें जायना तुका व्हडलें वर सांगना. पोयम हांव जाय तसले काडटा पोयमाचो हांवें बूक पासून काडला त्या बूक म्हाज्या बुका येयल्यो दुसऱ्यान ट्यून घालून आकाशवाणी पासून म्हटलें कांतारां. पूण तुवें केन्ना तरी कांतार म्हटलां? पयलें म्हटलां हांव बरोवंक लागच्या आदीं पयलेंच एक पयलोच हांवें दुओ म्हटलो हेच्या तियात्रान कोण आमचो फ्रेंड सांताक्रूज ताणें आमच्या वाड्यान तियात्र दाखयता तेन्ना बोमायसान येयलो तो आंगवण्याचो पूत तातूंत आनी आंतोन म्हूण आहलो ताणें तेच्या बराबर दुओ म्हटलो हांवें
ओके. आनी पयलो तियात्राक न्हेसलो हांव म्हणटा तो लुईस गोन्साल्विसाच्या म्हज्या माहितीलो चेडो. ताणें तियात्र बरयलो जुरामेर बॉक्सोना. तातूंत पयलींच हांवें कुड्ड्याची पार्ट केलेली. शेवट गरोब्याचो हें हँडबील हो तियात्र उगांडा जालो, पूण हें हँडबील तुज्या हातान कशें पडलें? पॅट्रीक पेरे म्हजो इश्ट आहलो. आमी दोगूय आयताराच्या वसवार बरयताले. आमी तेन्ना सावन एकामेकाक चिटी बरयताले. तो भायर पासून आसल्यार म्हाका चीट बरयतालो. आनी गोंया येयलो म्हणटच आपणाचें हँडबील बाळगलें म्हणटच म्हाका दितालो हाडून. आनी हांव सोदता म्हूण ताका खबर आहली हँडबिलां सांबाळटा म्हूण. अरे कित्याक सांबाळटा? ना रे हांव सांबाळटा म्हूण. कित्याक म्हूण तें हांवूय नको आहलो. हें खंयच्या वर्सांतलो? 1962. तुजें जेन्ना तुका ह्या तियात्राची आवड लागली त्या काळार तुका खंयच्या खंयच्या कलाकाराक लागींच्यान पळोवंक योग मेवलो? एंटनी मॅनिसाक पयलो हांवें आनी ताका वळखिला पासून उलयला पासून ताणें हांडार हात मारला म्हाज्या. हांव तें भुरगें न्हू अंकल ती बरें केल्या. तो मागीर हात मारी हांडार बायस आतां थिंगा रावताले आमी घरा कडेन. सोदा फाराव मेवला म्हाका. सोदा फारांकूय वळखिला. आलेसिंडे कांदोलिंगेक वळखिला. ते आमी घरा कडेन रावताले. बायस त्या दिसाक मेवले म्हणजे आमकां खुशी भोगताली. तेणी हांडार हात मारला मातशें जिवाक बरें दिसतालें. आनी कोण कोण मेवलो? किट बसळ्याकर अंकल म्हणटाले आमी. ते बोमांच्यान न्हू ताका पळोवंक आमी मुद्दम वयताले. आमचे कडेन पयशे नासले. खंयचे तरी एकठांय करून ₹1.5 तयार करताले. दुसरी तिकेट काडी आमी पयली. त्या काळार ₹1.5 तिकेट आसली? ना 2 आसताली. दुसरी पळय ती काडी आमी. फस्ट आमी वचून आले. आमी वयर रावताले मावये. आनी बीग जेन्ना तियेत काबां जाता येवन देरा कडेन रावताले. म्हणजे हेज्या सिनेमा नॅशनलाचे थिंगा ते बाय सत्ताळे मेवताले. आनी एंटनी मॅनिसाक पळयलो म्हणटच हांसूंक येतालें. तो कित्याक दोळो जातालो चाक करून व्हडलो जातालो. आनी तेची कालसां ते हिंगा पावयताले वयर. ते कालसांक पळोवन ते इतलो फोकू जातालो हांसूंक सांगोना. तो आनी जासीन दोगूच इतले कॉमेडियन. मागीर तिसरो आमचो बॉय. पूण हे जेन्ना तियात्र जाताले त्या काळार बिजलेची वेवस्था आसली काय पेट्रोल मासाचेर जाताली? ना ना ते सिनेमा नॅशनलान बिजली आसताली. पूण आतां अशी बिजली घालता तशी घाली नासले. एकच फावटी फकत घालून दवरले. आतां आमी तांबडी जाय ग्रीन जाय ती घालता तशी नासले. एकच आनी कितें सेटींग म्हणटा तें नासलें थिंगा जबरशें. फक्त एक कोदेल 2 कोदेलां एक मॅच. तुवें तुजो पयलोच तियात्र सादर केलो तेन्ना तुका बिजली मेवली? हय तेन्ना बिजली मेवले म्हाका. बिजलीचेर दाखयला. पूण जेन्ना ज्या काळार पेट्रोल मासाचेर तियात्र जे गांवांनी तेन्ना पयल्या हांवें जायते ते पेट्रोल मास पेटयताले. त्या उपरांत दुसरे गॅसीचे येयले फूंक मारपाचे. आनी ते सारके बरो उजवाड दिताले गो हे पेट्रोल मासाक दुसरे भाशेन ते त्या उपरांत ते तितूनय पळयले. पूण त्या काळार मायक कशें आसले? मायक नाचलेच. मायक म्हणटा ते नाच. ते यंग मिनेजीचे आनी कातारां तुका भायर माटो भायर रावन आयको येताले. किड बॉक्सराचेच होच. आनी चूड म्हणटा तो वॉयस म्हणटा तो हाय म्हणटा तो आहलो 3000. इतलो बरो कांतार म्हणटालो आनी ताका केन्नाच प्रॉम्प्टींग आसनासलें. हो वावराडी प्रेमकुमाराचो तियात्र? हय तो पळयलो हांवें. हिंगा आमचे आझाद मैदानार दाखयलो तेणें. शेत दाखयलें पयलें ग्रीन. मागीर तें पिकलेलें दाखयलें. मागीर तें लिवन ताजें दाखयलें. आनी त्या वक्तार हांवें तें बरें हांव तेन्ना हेचेर बरयतालो सिनेमा टायम्सार. तेन्ना हांवें बरें बरयलें तेचे वयर. इतलो तियात्र बरो बरयला. आनी बरयला म्हणटच तेणें सिनेमा टायम्स वाजलो दिसता. एक पाटी गोंयांत येयलो मोटरसायकल घेवन आमगेर येयलो. पळय म्हाका ताका वळखूच ना अशीं. आनी हांव ताका मेळोंकूय ना. येयलो आनी हात दिलो म्हाका. म्हणल्यार देव बरें करूं म्हणल्यार तुवें बरें बरयलें आपणाचेर. आनी कितें म्हणल्यार तूं बरयता म्हणून आपणाक कोणें सांगलें आपूण तुजें नांव विचारून मोटरसायकलीन तो म्हाका मेळोंक येयलो हिंगा. आनी मागीर वळख जाली आमची. हांव मागीर ताका तियात्र जालो म्हणून मेळोंक वयतालो हांव ताका. आतां कोंकणीचेर वावर कोत्ता कोत्ता जायत्या तियात्रिस्टांनी आपले तियात्रांचे बूक बरयल्यात. तेवूय बूक तुजे चडशे आसात? चडशे आहा. छापल्या तितलेय आहा. हांवें हिंगा छापल्या तितलेय आहा. दुसरे हितून छापताले न्हू गोवा अकादेमी न्हू तेन्ना तिंचे हाडी हांव. कोंकणी अकादेमी? कोंकणी अकादेमी. तेन्ना कितें जालें एक दीस कितें जालें म्हाका आग्ने आनी हांवें दिसा बायबल घालो ₹300. आनी म्हाका ₹500 आहले. आनी ₹200 म्हाज्या बॉल्सान आहले. आतां हांव गेलो थिंगा कसले तरी बूक येयला ते येयले आसताले थिंगा येयलेले. म्हणटच आग्ने भायर मेवलो आनी कितें रे काय म्हणलो तूं बूक विकते घेताय? हय म्हणलें आतां न्हू आदींच आनीक ते राव राव म्हणलो बूक घेयना हांवें.
हांव घेवंक वयता अशीं ताणें नाका म्हणलें आनी बेलो आनी एका मेवलो कोणाक पुंडलीक नायकाक आनी ताका सांगलें दिसता ब्राजील तो बूक घेता कितें म्हण ताका आपय म्हणलें भितर भितर येयलो म्हाका थिंगा कॅबिनेटीन आपणाचेर बसयलो च्या हाडली आमकां म्हाका त्या आग्नेला गोवा आनी बूक हाड रे म्हणलो कोण सर्वंटाक सांगलें आनी तेणें जायतेच बूक हाडले रे सर म्हळें इतले बूक व्हरोंक माण पयशे ना अरे तुका पयशांनी बूक दिना म्हळ्यार 10-15 बूक हाडले आनी दवरले राव काय म्हळें म्हाका 200 रुपया इतले व्हरपाक अरे तुका पयशांनी बूक दिना तूं सगळे व्हर रे म्हणलो आपूण बॅग दिता तुका आनी तेणें म्हाका बूक दिलें आनी तेणें बरोवन दवरलें सदांच हेणें हो येता छापता ते इतले बूक हेका रोमीन दिवचे म्हूण आनी तो आसतना दिताले मागीर कोण दिना जालें मागीर तो एक दीस तियात्र हिंगतून मेवलो तियात्र कला अकादेमी आनी विचारूंक लागलो अरे बाबा तुका बूक दिता मरे आतां ते हांवें म्हणलें दिना सर आपण बरोवन दवरला म्हणल्यार तुका दिवचें तें सांगता म्हणल्यार संस्थेकूच दिता म्हणून आनी म्हणलें दिना हांव इकतें हाडटा म्हणल्यार ब्राजीन बाब सुमार कितल्या वर्सां पयलीं तियात्राचो पयलो बूक आयलो पयलो बूक म्हटल्यार हेचो कोण आमचो काराशीवालाचो पयलो येयला चड पयलो पूण तो म्हाका कडेन ना बूक तेचो पूण बेर्नार्ड फ्रांसीस काब्राल म्हण न्हू ताचो 1912 वर्साचो म्हाका कडेन पळय हा आनी 1923 गाबरूची सासूमाय आनी आमचे बोंबयकार हो 1912 वर्सां 12 वर्सां बरयलेलो आनी पळय हे दोन आहा हो इतलो कॉमीक खूब वाचता वाचता तुका बरें आसोंक येता हितून बरीच कॉमेडी आहा आनी हो गांवान रायबोतचो कोण बेर्नार्ड फ्रांसीस काब्राल म्हणटा तो आनी ताणें बोमाय सांजेचे नॉक येता म्हूण डेली पेपर काडलेलें तो काराशाक मेयर आहलो हय हांवें आयकलां आमचो जायते गोंयकार चड करून क्रिस्तांव भाव काराचीक आसले आनीक ते थंय आयजूय कोंकणीचो वावर करतात जायत घडये हय पूण ह्यो सगल्यो गजाली सगळे बूक सांबाळप तियात्रांचे हँडबिल सांबाळप आनीक ह्या तियात्रां वयर सगळो उगडास दवरप हें तुका कशें सोंपेपणी जालें देवानूच देणें म्हाका एक देणें दिलां म्हाका आजुनूय पासून उगडास उत्ता कसलोय कितेंय कोणें कितें केलां चूक लागून हांव रोखडोच सांगता तुका अमको तियात्रां अमकी चूक आहा म्हूण आदीं जें बरोवप जातालें जावं तियात्रां वयर जावं कसलेंय कोंकणीच्या मोगा पासत जें जातालें आदल्या बरोवपांत आनी आयच्या बरोवपांत कितें तरी वेगळाचार आसा अशें तुका दिसता खूब आहा वेगळो तर आतांची कोंकणी मातशी बरी बरयता आदली कोंकणी मातशी मिस्तीच आसताली मिक्स पुर्तुगेज उतरां थोडे कडेन इंग्लीश आसताली आतां सारकी चडशी हें आसता पूण थोडे जाण तियात्र कोंकणी बरयता आनी इंग्लीश नांवां घालता तें म्हाका बरें दिसना खूब बरें दिसना कित्याक तियात्र कोंकणी म्हणटा नांवूय कोंकणीनूच घालूंक जाय हें आमचें चड करून घालता हेर तियात्रीस आहा पळय ते खरें म्हटल्यार हांवूय एक तियात्र इंग्लीश नांवान काडूंक सोदतालो म्हणटच तुवें म्हजें आदींच फुडें धाकटेंशें थापट मारलें ना थापट मारना पूण सांगलें तुका हांवें कित्याक कोंकणीचो म्हणटो कोंकणीनूच जावंक जाय कितें कोत्ता पळय तें कोंकणीनूच जावंक जाय कितें सगल्यांकूच बरें दिसता काळजाक पासून हालींच्या काळाक तुवें पळयलेलो खंयचो तियात्र तुका चड आवडला आतां भुरग्यांचो म्हाका बरो लागला आमचो मारियो मिनेजीचो खूब भुरग्यांचें वयर तेणें बरें इस्कॉलाचें कशें डिसिप्लीन सांबाळूंक जाय कशें कितें करूंक जाय तें बरें 100% खूब बरो लागला खरेंच आनी सेटिंगूय बरें केलां तेणें तरी तेजो आनीक बरो करूंक जातालो तो पूण तेणें करूंक ना तो भुरगो येता न्हू मांयक आपणाचे वखदां दिता म्हूण तो तेचो घराबो तो दाखयलेलो आनी तो एक दुदाचो कॅन घेवन बेगीन बेगीन दवरून मांयक वखद दिलेलें तर आनी कितलो चड बरो दिसतलो आहलो ही तुजी येवजण ब्राजीन बाब तुवें पयलोच तियात्र तुजो बरयलो पूण खंय तरी स्फूर्त मेळोंक जाय तर हे तियात्र बरोवंक तुका स्फूर्त केन्ना मेवली पयलो हांवें तियात्र जॉन अगुस्तिनाचो पाय तियात्रिसाचो तियात्र वाजलो ताचे 3 तियात्र आहले एकाच बुकार बडकारा दोतीचें केस्तांव आनी पाड अग्ने ते तिनूय वाजून म्हाका मातशें उमेद दिसली तियात्र हांव बरयतलो म्हूण पूण म्हाका तियात्र कसो बरोवंक जाता तरी कांय समजोंक ना थंयसलोय वाजून तेचो मागीर हांवें आंतोनियो सिओली हाचो हो वाजलो वेनूस नेको शिकयलेचें हो पळय हा तो आनी कितें हांवें केलें हे पळय हे 2
हो आनी पळय हो तो पयले आनी म्हाका कळ्ळें तियात्र कशें बरोवंक जाय पळय ते दोनी वाजोवन हांवें मागीर पयलो तियात्र बरयला वय पूण तेंचें कांय घेवं ना तें सगळें म्हाजें मोतिल्लें जितलीं जितलीं मॅगझिनां जितलीं पुस्तकां जितलें कितें येता हय तें सगळें तूं एकठांय करून तुवें दवरलें हय हांव म्हणटा एकठांय करून दवरलें अशें न्हू पूण तुवें तें हाताळ्ळें हय तर हें सगळें वाचप आयज तुज्या गिन्यानाक कितें तरी उजवाड घालून गेला खूब खूब गिरेस्त केला म्हाका हांव शिंगप चड करिना पूण वाचप चड केलां आजून म्हाका खंयच्या तियात्रान कितें चूक आहा जाल्यार टाट्ट करून सांगता हुंचे कडेन कितें आहा पयर फाटीं एकल्यान रोमांस काडली आनी ते सगल्यांनी मानली बरी बरी आहा बरी बरी आहा म्हणून बरी मोठी रोमांस वाजली आनी डालगडाक फोन मारलो मातशें हुमक्याचो फोन दी म्हाका फोन मारलो आनी ताका हांवें फोन मारलो आनी सांगलें बाबा तुजी हें रोमांस वाजलें हुमके कडेन हुमकेंच चूक आहा ब्राझील बाब नाटकांचीं जायतीं पुस्तकां येतात आनी तीं पुस्तकां आयल्या उपरांत ते भुरगे विकते घेतात आनी आपल्या गांवांत तीं नाटकां सादर करतात तेच भाशेन तियात्राचीं पुस्तकां आयल्या उपरांत तांचे प्रयोग जातात चड जाता पूण ते तुका प्रयोग कोत्ता पूण त्या तियात्रिस्ताचें नांव घालिना दुसरें नांव घालता आनी कोत्ता हो म्हणटच ही जायतीं फटिंगपणां आसात विचारपा फाटल्या कारण इतलेंच की हांवें पळयलां की बाजारांत आयलेले हांवें म्हटलेंय बी बाजारांत आयलेले कोंकणी मासीक जावं कितेंय तूं विकतें घेता आनी तूं वाचता आमी आमचेर तर नदर मारली जाल्यार बाजारांत विकतें घेवन वाचपाची तुजे लागीं पयशे नासले तुवें खूब तळमळ केल्या आनीक तें एकठांय केलां पूण आयज पयशे आसलेले मनीस तीं पुस्तकां वाचिनात जावं तीं मॅगझिनां वाचिनात हें सारकें हय हें सारकें तुजें फकत तांचेर कितें तर बरोवन आयलें जाल्यार तेन्ना तेन्ना तें वयता तें मॅगझिनार आपणाचें कितें येयलां जाल्यार तें जाल्यार कोणें सांगूंक ना अरे तुजें उमकें येयलां मरे तेन्ना तें वाजूंक वयता म्हणटच कोंकणी मळार वावुरपी लोकांनी ही दुसऱ्यान बरयलेलें वाचप केलें जाल्यार तांच्या गिन्यानार उजवाड पडों येता खूब उजवाड पडटा तें दुसऱ्याचें वाचल्यार तुका जायतें सुदारप करूंक मेवता खूब म्हणल्यार खूब मेवता हांव जीं आतां पुस्तकां हाडटा न्हू सगलीं हांव पयलीं वाचतां कोणाचेंय जावं कसलेंय जावं कसलेंय येयल्यार वाचतां निबंद येयल्यार वाचतां कविता येयल्यार वाचतां ल्हान काणी येयल्यार वाचतां सगलीं घेता तीं वाजलीं म्हणटच वळान दवरप कांताराचीं पुस्तकां आयल्यान हय आसा पयलें तोमाजीन काजोदाचें हें येयलां तेंबे म्हूण हें कांताराचें पुस्तक तें हांवें सगळें वाचलां दुसरें येयलां म्हजो मान म्हजो देश देवनागरी आनी रोमी मागीर आल्फ्रीड रोजाची 10 बूक येयल्या हे पळय सगळे 10 आहा हे पळय सारकें म्हाका कडेन 10 आहा सगळे ही आल्फ्रेड रोजाची कांतारां आयज आमकां रेडिओचेर जावं बाकीच्या सुवातींनी आयकूंक मेवतात खूब मेवता पूण जायतीं जाणां म्हणटा ताचीं कांतारां पूण केन्नाच ताचें नांव सांगोना ताचें कांतार म्हणून म्हणटच जें वायट चलता जें समाजांत जें कितें जाता ताचेर उक्तेपणी निशेध मारपाक तूं भियेना हांव तोंडार सांगपी हें तें उमक्याचें कांतार म्हूण ह्यो जायत्यो गजाली तुज्या लक्षांत हांवूय आयकोंक पावलो हय हें उमक्याचें कांतार म्हूण हांव ताट तुका म्हणटाच सांगता तुका हें उमक्याचें कांतार म्हूण तर ब्राझीन बाब आमी जे बूक पळयतात हे बूक सगळे कलेक्शन करपाक तुका कितलो तेंप लागलो म्हणजे 63 वर्सां जालीं हे बूक कलेक्शन करूंक लागल्यार ह्या बुकाक आमी हांचे मेजप केलें जाल्यार कितले सुमार जातले 2000 अदीक आहा ते 2000 अदीक आहा आनी हे सगळे तुवें वाचल्यात सगळे वाचल्या देवस्पणाचें सगळे इगोजेन वाचपाक जाता तेलगून हांव मारलें सेवा धर्म पासून आहा म्हाजे कडेन आमी सकयल पळयतात तेन्ना आमकां दिश्टी पडटा गोंयचो आवाज हय ते सगळे तिणें हांवें कलेक्शन केलां आनी तें बूक केल्या ते हय म्हणटच म्हजें बरोवप तुमच्या ह्या गोंयच्या आवाजांतल्यान जाय तेन्ना ह्यो अनुभव पळय कारण हो पेपर सुरू जाला आनी हो पेपर बंद जाला तो मेरेन हांव ह्या पेपरा बरोबर आसलो खरेंच म्हाकाय खूब खुशालकाय भोगली कारण जें म्हजे लागीं ना तें हांगासर येवन तुजे बरोबर बसोन तें वाचूं येता बरे भाशेन वय तर
जी तियात्राच्या इतिहासाची जी 100 वर्सां जाली ताचेर कितें तरी तूं म्हणूंक सोदतालो? हय हांवें ते 100 वर्सां कोणें आमचे सोंपलेले तियात्री जाल्ले न्हू तांच्या वयरी पळय हांवें आख्खी व्हडली कविता बरयली पळय. आनी तेन्ना म्हाका फादर फ्रेडी म्हणे उमेद दितालो कितें बरय रे 100 वर्सांक म्हणून लागलो म्हाका. हांवें बरोवं म्हणे कविता बरयता म्हणलें लांब आहा आड म्हणूंक लागलो लांब आनी तो उमेद दितालो फोन मारी बरें कितें बरें आहा सोबेनीर काडटा सारको उमेदूय दितालो उमच्या वयर बरय खेळ तियात्रा वयर बरय व्हडलो लेख बरयलो हांवें तो सारको आख्खोय घाल्लो ताणें. आतां तो दिता तो ही उमेद कोणूच दिना एकलोय एडिटर दिना थोडे घेता कंप्युटर वापरता आनी भायर उडयता बरोवपूच. ब्राझीन बाब ह्या तियात्रांचेर तुवें थोडें भोव प्रशिक्षण घेतलें? हय 2 फावट घेतला. पयले फावट हांवें 75 तितून तोमाजीन बा सगळे आमी 30 आनी 30 जाणां आहले. बरोबर बरोबर. हय चेडवां 7-8 जाणां 4 जाणां चेडवां आहलीं तितून दोगां गेलीं तें कडेन जायना जालें म्हूण पळोवन तो आमकां करून दाखयतालो दामू कितें कशें करूंक जाय कितें कशें तोंड फेस करूंक जाय कसो चलोंक जाय कशें हात हालोवंक जाय सगळें इतलें तेणें आमकां बरें 7 दिसांक शिकयलां न्हू ते जिवीत भर आमी कोणें शिकोवंक ना. म्हणटच तुवें आनी खंयच लुगार सोडूंक ना सगळें इवन सेटींग करूंकय तूं शिकलो? हय ते कडेन शिकलो. कारण एका इंटरव्यूआंतल्यान हो म्हणटालो आमचो कायतान पेरेरा की एका तियात्राचें सेटींग तुवें सांबाळलें म्हूण. हय हेका न्हू हांव सदांच आसतालो आनी एक पट्टून सकाळ तुका सेटिंगाचें म्हणून खबर सांगला म्हणून आतां तुका सांगता हांव. आमी एक तियात्र सेटिंगाक दोंगर दाखयलो दोंगर आनी ते सारको व्हडलो दोंगर केलो आनी तातूंत आमी सगळीं वेली बी दाखयली आनी काजूचे एक व्हडली काजूच कातरून हाडली पूण ती हाडपाक आमचे कडेन तेन्ना आमचे कडेन पयशे नासले त्या कडेन नासले म्हाका कडेन नासले दोगांची सायकली धरून फुडल्यान ते हाडल्यान दोगूय घेवन आमी सातेन चाळून घेवन काज घेवन पोन्ने काला करून ती व्हरोन घातली भितर हातर बा घालून उबी दवरली काजू बा सारक्यो. आतां म्हणलें हेका हें म्हणलें दोंगर आहा न्हू हांवें म्हणलें हें करुया रे हांव म्हणलें 2 सोंशे हाडटा खुंयचे हाडटलो काय म्हणलें म्हणलें खुंयचे हाड हांव हाडटा 2 सोंशे हाडले हांवें सारके व्हडले जिते आनी तांकां तावंस घातलो भेंडाक आनी ते काजूक बांदले भितर आनी म्हणजे पयलें स्टेजीर भायर पावता पळय तितलें म्हणजे इश्ट्याक इतली खाला एक हातभर सकयल पावना तितल्याक लोक म्हणटा आरे रे सोंशे भायर येता रे पूण ते भायर पावना ते तिंगा वता पत्तन वयता ते सोंशे दाखयले हांवें तेजे. ओके ब्राझीन बाब हें पुस्तक जें तुवें हातान दवरलां तें खंयच्या काळार बरयलेलें? 1923. तर ह्या पुस्तकांत कितें आसा? गोंडोळ जोवड्या भावांचो दोगां जोवडी भावांचो गोंडोळ सारको म्हणटच हो तियात्र? हो तियात्र हो एवेडी क्रुजान बरयलो हांवें म्हाऱ्याच्या एडिटरान. आनी तेणें तो शिवोले दाखयला म्हणटच हातून सगळीं कांतारांची दिश्टी पडटा. सगळो आख्खो कवितांचो तो बुकूच डायलॉग ते सगळे हेंच पासो कवितांनीच आख्खो बूक. खरेंच ब्राझीन बाब तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो त्या पासून प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तोखच प्रुडंट मिडिया कित्याक एक ल्हान मनशाची तुमी हें घेतलें म्हूण मुलाखत घेतली म्हूण. आनी इतल्यानूच आयची ही माणका मोतयां कार्यावळ ब्राझिना सांगाताक हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.